लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 19 अध्याय पयले तावन 10वें वाक्य. तो एरेकोन तो भितर सरना शहरांतल्यान चलोवन वेतालो. थंय झाकेव नांवाचो एकलो सुंकाकार असो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या किटेंत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एका रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, वेग्गीं सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय. जाकेव सरासरा देंवून आयलो आनी व्हडा संतोशान ताणें जेजूक स्वागत केलो. हें पळोवन तो पातके मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जाकेव सकडा हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सुमिया, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वंटो हांव दुर्बळ्यांक वणटां आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केल्या जाल्यार 4 वंटांनी ताका हांव पाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय आब्रामाचो पूत निजाकी मनशा पुतू सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगळा सुमिया जेजू, तुजें हें उतार नियाळत आसतना तुजी सकत तुजी जाणवाई, तुजी कृपा, तुजो आत्मो आमचेर देंवन येवं दी सुमिया. हें उतार सारक्या रितीर नियाळ करूंक आनी असो संदेश आमी घेवन आमचें जिवीत फळां बरें जावंक आनी आमच्या जिवितांत बाचाव मेळोवंक समृद्धी जावंक आमकां कृपा लाभय सुमिया. आमेन. जें कितें आज आमी वाचलां तें जेजू आनी जाकेवा विशयंत साबार फावटी आमी हाचे विशयंत वाचलां, शर्माव आयकलां आनी ह्या विशयन मस्तो ध्यान केलां. आयच्या दिसा आमी नियाळ करनासा देवाक मानवोंचें पाश्चाताप कसलें गे म्हणून. आज हांव आनी तूं सगळां करिज्माच्या ह्या काळार आसता आसतना विविध रितीर देवाक मानवोंक आमी पळयता. जावं करो आमचे पैकी साबार जाण ह्या वेळार मस्तो उपास करनासात, साबार जाणां दान धर्म करनासात, साबार जाणां हर एक दीस मिसाक वेतात आनी थोडीं थंयसर पुण्य शेताक वचून थंयसर मागणें करतात आनी थोडीं कुमसार जातात. एक एका रितीर आमी ह्या वेळार सर्वेस्पराक मानवोंक ह्या करिज्माच्या काळार हांव आनी तूं प्रयत्न करनासा. आयच्या वचपांत आमी पळयलें तर एक घडीत आमच्या मुखार दोळ्या मुखार आसा आनी तें जावन आसा एक जाकेव म्हणून लोकांनी पातकी म्हणून वलायलो तसलो एक व्यक्ती आनी आखरेक आमी पळयता ताका बाचावी लाभची. आमच्या जिवितांत आमकांय बाचावी जाय. कित्याक बाचावी जाय? आमी पळयता देगीच्या दिसांनी रूख सुकता, सुकून वेता, पाले पुरा भोंवून वेतात, फांटे पुरा
मस्तो अस्कस जातात आणि पाऊस पडल्या उपरांत तो रुखाक फाले फुटतात आणि तो जिवाळ जाता. एप्रिल मे आमी पळयत आसतना आमच्या गांवांनी सगळें सुकुल्लें वातावरण आमी पळयता. तर पावस आयल्या उपरांत जिवाळ जाल्लें पाचवें वातावरण हांव तो पळयता. क्रिस्मसाच्या काळांत तो एक कुरपेचो काळ म्हाका आनी तुका पवित्र सभेन आमकां एक अवकाश करून दिल्लो. हांव आनी तूं सुकल्ल्या झाडां बरी जावन आसल्या ह्या वखदां ह्या कुरपेच्या काळार हांव आनी तूं एक फालिल्लें एक बळिश्ठ जड जावन एक फळां दिवचें आसलें एक जड जावंक हांव आनी तूं अत्रे घेवन आसा मोगेच्यान. आनी ह्या दृश्टेंत हांवें तुवें पळोवचें जाल्यार हांवें तुवें ह्या दृश्टेंत चिंताप आडयत आसतना आज आमच्या अंतस्करणाक आमी पळयलें जाल्यार आमी परिशुद्ध नांव. स्वामी जेसू ह्या संवसाराक आयिल्लो हांवें तुवें सगळ्यांनी परिशुद्ध जाय म्हणून. पवित्र पुस्तक म्हणटा सांबेदोच्या पयल्या पुस्तकान पयल्या अध्यायान 16 वाक्य म्हणटा हांव भाग्यवान देखून तुमी भाग्यवान जाय. पोरण्या सोल्यान म्हणटा हांव पवित्र देखून तुमी सगळ्यां पवित्र जाय. आनी ह्या खातीर सांज हांव सुवार्ता परगट करच्या जेजूच्या परगट करच्या पयलें ह्या प्रारंभ तो करता आनी म्हणटा पातकी जिणे बदलला बरी जिणी जियेया आनी ह्या खातीर पवित्र स्नान घेया. उपरांत आयलो जेजू त्याच प्रमाणे सांगता पातकी जिणी बदला बरी जिणी जियेया. तर हांवें तुवें पातकी जिणी बदलूंक अवकाश उलो करून दिल्ल्या सुम्या जेजूचें तें चिंताप हांव तो नियाळत आसतना हांव आनी तूं त्या जाग्या बरी आस जावन आसा मोगाच्यान. आमचे पैकी जायते लोक ह्या समाजांत जाग्या बरी ग्रस्त व्यक्ती जावन आसात, जाग्या बरी मुखेली जावन आसात. समाजांत परजळचे मुखेली, समाजांत दुडवादीक व्यक्ती, समाजांत घनादीक व्यक्ती, समाजांत विविध रितीर स्थानमानाचे व्यक्ती. पूण भितर आसा तें पातक आनी पातकाच्या सैमा वरवीं म्हाका आनी तुका त्या जेजूक पळोवंक जाता आसतना ह्या सैमीक दोळ्यांनी मोगाचें न्हू जेजूचें भायलें एक खुरीस मुर्ती म्हाका तुका पळोवंक शकता हांव. पूण आत्मीक दिश्टीन हांव आनी तूं जेजूक पळोवंक शकता गे म्हणलें सवाल आज हांवें तुवें नियाळोवंक जाय. ज्या केव्हाक ताका एक आशा आशिल्ली हांवें जेजूक कितें बुणी कर हांवें पळय जाय. ती आशा म्हाका आनी तुका ह्या करिस्मांत आसा गे मोगाच्यान. आत्मीक दिश्ट उगडून आत्मीक दोळ्या मुखांतर जेजूक रूप पळयचें म्हणली आशा म्हाका आनी तुका आसा गे म्हणलें चिंताप हांवें तुवें हाडयचें मोगाच्यान. आज हांव आनी तूं ह्या करिस्माच्या काळार कितलें आमी कितें पुरो करता म्हणलें प्रामुख्यातेचें किसड म्हाका आनी तुका आशा आसूंक जाय. हांवें आनी तुवें जेजूक पळोवंक जाय. म्हजी आनी तुजी आत्मीक दिश्ट उक्ती जावंक जाय आनी आत्मीक दिश्ट उक्ती जावन हांवें आनी तुवें जेजूक पळोवंक जाय. त्या जाग्याच्या जिवनाक वता आसतना आमी पळयता पवित्र पुस्तक म्हणटा तो मोठो देखून ताका जेजू ह्या लोकांच्या किटींत ताका जेजूक पळोवंक जावंक ना. आनी तो जाग्यो कितें करता जाग्यो ताका पळय जस म्हूण आशा आसा त्या देखून तो रुमडेच्या रुखा वयर सरता. म्हळ्यार सन्निवेशा प्रमाणे तुका जेजूक पळोवंक जायना.
प्रस्तुत परिस्थिती प्रमाणे जेजूक तुका पळोवंक जायना. जेजूक हांवें तुवें पळयत जाल्यार म्हज्यान तुज्या परिस्थितीचे की उंचल्या मट्टाक हांवें तुवें वचोंक आसा. भुमीच्या रुपार धरणीच्या अंतर ताणें प्रयत्न केल्ले जाल्यार ताका तो दिसतो ना. पूण ताका आशा काळजांत आसली जाल्यार तो धरणीच्या मट्टाचे की वयल्या मट्टार वेता आनी थंय थावन तो जेजूक पळोवंक आशेता. आज हांव आनी तूं संवसारीक मट्टार आव्हान तूं पळोवंक आशेता तर उडासतोरा मोगाचें न्हू. हांवें तुवें आत्मीक दिश्टींत पळोवंक जायना. संवसारीक दृश्टींत संवसारीक मट्टार संवसारीक चिंतपांनी म्हाका तुका अडकळ आसा ह्या जेजूक पळोवंक. आनी त्या देखून हांवें आनी तुवें उंचल्या रुखाक उंचल्या पोंडाक पावोन थंयसर थावन जेजूक पळोवंक हांवें तुवें प्रयत्न करूंक आसा. आत्मीक थरान उंचल्या पोंडाक गेल्ल्या वेळार मात्र म्हजें आनी तुजें आत्मीक दिश्ट उक्ती जावन म्हाका तुका जेजूक पळोवंक मेळटा. आनी त्या खातीर हांव आनी तूं मस्तू आशेता प्रयत्न करता. ह्या जाकेवाक पळयत आसतना थंयच्या घटनांत आनीक संगत आमी पळयता. जाकेवाक आशा इतली आसली की जेजूक ती कळटा आनी जेजू धरणीर सकयल थावन सोलोन आसलो थंय जाग्यार रावता आनी वयर पळयता असो अर्थ घेते. खेदाळा म्हज्या आनी तुज्या काळजांत ती विपरीत आशा भोगता जेजूक पळोवंक. थवळ जेजू म्हाका आनी तुका पळयता. म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जेजूक पळोवची आशा आसचें भोव गरजेचें. कितलें हांवान तो मागणें म्हणटा म्हणलें गरजेचें न्ही. कितें म्हज्या आनी तुज्या कुडीक दंडवणी दिता म्हणलें गरजेचें न्ही. पूण म्हाका आनी तुका गरजेचें एकच एक काळजांत हांव न्हू जेजूक पळोवची आशा. ह्या घटनांत आयच्या वचपाच्या घटनांत म्हाका तुका सांगूंक जावचें ना जाकेव जेजूक सोदलें गी या जेजून जाकेवाक सोदलें गी म्हणून. जाकेव रुखांत थावन तो सकयल पळोवंक आशेता तर जेजू सकयल थावन तो वयर पळोवंक आशेता. जाकेवाक पळोवंक आशेता. ताच्या फाटल्यान लोकांचो जोमून तो आसलो जाल्यार तांच्या कोणाच्या घरा जेजू येता म्हणून ना. बगर जमीन जेजू म्हणटा जाकेवा तूं सकयल देव तुज्या घरा हांव येता. कित्याक त्या काळजांत एक आशा आसली. तर मोगाचें न्हू ह्या खरेस्माच्या वेळार म्हाका आनी तुका एक आशा एक गुंडायेची आशा आसूंक जाय. जेजूक हांवें पळोवंक जाय. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा खेदाळा म्हज्या आनी तुज्या काळजांत ही आशा रिकता. थवळ जेजू म्हाका आनी तुका मेळोवंक तो अत्रेकता. आनी जेजू कितें म्हणटा हांव तुज्या घरा येता. हांव तुज्या घरा येता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज कितली कश्ट आसूंक पुरो मोगाचें न्हू. घर म्हळ्यार एक जिवीत. आमी किर्तन 127 पळयता. सर्वेस्परान घर बांदल्या शिवाय बांदतलो असो वावर व्यर्थ. म्हणजे सर्वेस्परान जिवीत बांदल्या शिवाय बांदतलो असो वावर व्यर्थ. म्हज्या आनी तुजें जिवीत बांदून हाडूंक हांवें तुवें जायते प्रयत्न फाटल्या वर्सांनी केले. पूण स्वामी जेजू म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे खेदाळा तुका म्हाका पळोवचें एक अत्रेक तुका विशेष रितीन भोगता. थवळ तुज्या जिवितांत हांव येता. जिविताक येवन तुजी पिडा तुजे कश्ट तुजे संकश्ट तुजी दुबळीकाय तुजे अवमान तुजे निंदा कितें सर्व आसा हांव थंयसर येवन पळयता. म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुजें जिवीत म्हणल्यार घराक हांव येता. पूण म्हाका तुवें अत्र येवंक जाय. येज म्हणलें तुका भोगाप येवंक जाय. आनी जेजू म्हणटा थंयसर तो वेता आसतना तुजो लोक पुरा म्हणटा वो कितें पातक्यांचो इश्ट जाला काय. पूण जाकेव कितें म्हणटा जाकेव म्हणटा तो म्हणटा म्हज्या आस्तेंतलो अर्दो वांटो हांव दितां.
कोणाय की लुकसाण केल्या जाल्यार 4 वंट्यांनी हांव ताका पाटी दितां. आतां ही उतरां हांवें तुवें नियाळायची गरजेची न्ही उतरां. पश्चाताप पावचें म्हळ्यार आज हांवें आनी तुवें साबार जाणांनी सगळ्यांनी एक मानून घेतली एक सुलाबाची वाट जावन आसा वचून कुमसार जावचें. आनी ह्या वरवीं म्हजें पातकां बोगसालीं म्हूण हांवें आनी तुवें संतोशान घरा वयचें. खंडी जावनी कुमसारा मुखांतर पातकां आमचीं बोगसातात ना म्हणून हांव सांगना. कुमसारा मुखांतर म्हजीं आनी तुजें पातकां बोगसातात. तरी पूण देवाक मानवचें विशिश्ट रितीचें पश्चाताप जावन आसा. केवळ कुमसार जाल्यार पावना. केवळ त्या जाकेवान जेजू कडेन सांगत आसलें हांवें इतलें बरो अन्याय केला तुमी म्हाका बोगूस म्हणून. ताणें तितल्यार रावना. तो एक मेट मुखार वेता आनी सांगता सोम्या हांव म्हजो अर्दो वांटो सगळ्या लोकांक दुबळ्या लोकांक वांटता. मात्र न्ही कोणाक हांवें अन्याय केला 4 वांट्यांनी हांव दिता म्हणटा. आतां सवाल ह्या संवसारार विविध धर्म आसात. हर एक धर्म आपल्या पाताक बोगसाचे जाल्यार विविध रितीर तांकां सांगतात. थोडी म्हणूंक पुरो तुवें न्हंयांत वचून बुडा जाय. थोडी म्हणूंक पुरो तुवें लंब सोलोवन पयण करी जाय. थोडी म्हणूंक पुरो जाल्यार जाग्याक वचून तुवें फावा जाय. आनी थोडी म्हणूंक पुरो अनेका रितीर तुवें पश्चाताप उपास करणं दंडवणी करणं तुज्या कुडीक दंडवणी करणं तुवें पश्चाताप पावोंक जाय. हांव सांगना कुडीची दंडवणी केल्ल्या वरवीं तें कांय पाड ह्या सोमानी म्हूण हांव सांगना. कुडीची दंडवणी केल्ल्या वरवीं कूड म्हजी अस्क जाता आनी आत्मो घटाय जाता. त्या खातीर कुडीची दंडवणी जाय. पूण कुडीच्या दंडवणे वरवीं म्हणजे मांस मसली कांय नासतना सोरो बिरो पिये नासतना आनी कितेंय करनासतना हांव दंडवणी केली. त्या देखून हेपटेचो म्हजो प्राचीत बारी बरो जालो म्हूण सांगूंक साध्य गे म्हणलें. एक चिंताप हांवें तुवें दवरिचें मोगाच्यान. चिंत्या म्हज्या हातांत एक सुरी आसा. म्हज्या हातांत कितें आसा एक सुरी आसा. ही सुरी ती हांवें रांद एकत्रूंकय उपयोग करी येता वा ह्या सुरयेंत अनेक व्यक्तीक तोपोवन ताका दुख येता ताचे हांव रगात वळ येता ताका घाई करी येता ताका जिवेशी मारी येता. आतां हे वस्तू हात वस्तू सुरी तिस. आतां सुरयेन जर तर ते घाई केलो जाल्यार सुरी पाताक केलें खंडीत न्ही. कित्याक सुरयेक कांय गुत्तू ना केल्लें मनशान तें केल्लें. नेक्स्ट सवाल येता ह्या हातान केल्लें गे पाताक. ह्या हातांत म्हाका रांदे खातर म्हज्या बायलेक सही करूंक साध्य आसलें कुजनांत. ह्या यस हातान आनी एकल्या तोपून ताका दुखोवंक साध्य आसलें. खंयसर कंट्रोल आसा खंयसर ती बदलावणी हात खंयसर गोवलो कसो. कित्याक गोवलो म्हळ्यार म्हज्या मोतींत आसच्या चिंतना वरवीं हो हात गोवलो. जर तर म्हजे मोतीची चिंतना रांद एकत्र म्हळ्यार तिस सुरी वस्तू हात काडून येतो आनी रांद एकत्रून वेतो. जे तस्सो म्हज्या मोतीची चिंतना ताका थोपोवन ताका गाय कर म्हळ्यार ती गाय करता. हो कूड म्हजो हात केवल एक ओस्त आसल्या बरी ताका निर्दिश्ट कांय ना. पूण सगळें पाताक केल्लें कोणें. आतां पाताक केल्लें कोणें म्हज्या चिंतनांनी तें पाताक केलें. तर म्हज्या कुडीक दंडवणी दिवन म्हजें पाताक बोगसूंक साध्य गे म्हणलें एक चिंताप. म्हज्या कुडीक दंडवणी दिवन म्हज्या हातान सुद्दां मारले देखून हाका 100 मार मारल्या री तांदूळ पाताक बोगसाता गी. ह्या म्हजें मेळ्या चिंतपा खातीर हांवें पश्चाताप पावोन हांवें बोगसाणें मागोवन थवळ म्हज्या पाताक बोगसाता गे म्हणलें चिंताप. जर तर हांव उपास करता केवळ म्हज्या कुडीक दंडवणी दिता. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत तशेंच पवित्र सभा सांगता केवळ उपास करून कांय प्रयोजन ना. उपास केल्या उपरांत तुवें मागणें करी जाय.
आनी थवळ तूं आत्म्यांत घटाय तूं भरताय. आमचें चिंताप जावन आसा कुडीक दंडवणे दिल्ल्या कोडले थोडी मुस्तो पर्वतार सोडून येतात, मुस्तो चलतात, थोडे उज्यान चलोवंक पुरो आनी थोडी खुर्साक हात पाय दिवन जेजू खुर्सार खेळिल्ल्या बरी आपले कश्ट सोसूंक पुरो. कुडीक दंडवणी दिवन हांवान तूं व्हडलें कांय एचीव करूंक शकना. पश्चाताप सर्वेस्पराक मानचे म्हज्या आनी तुज्या काळजाचें परिवर्तन. जर तर काळजाचें परिवर्तन जायना जाल्यार म्हज्या आनी तुजें पश्चाताप कितेंच न्ही. हांव वचून बडाबडाक बरोवन एक लांब लिस्ट करून शर्मा वाईक आतां पदरा बरें करना सांगता आसतना म्हाका पळय वय वयले पदका गेले वयले पदा हांवें राग केलो, हांवें दुखयलें, हांवें तशें गेलें पडलें बडाबडा सांगलें. तेका कुमसार जायना. म्हज्या काळजांत पश्चाताप हांवें भोगलें जाल्यार मात्र थंयसर कुमसाराचो खरो अर्थ थंयसर येता. हांवें रोडोवन सांगूंक आसा. हें पयलें चिंताप. दुसरें चिंताप. पयलें स्वतर म्हजें तकली या म्हज्यो चिंतना थंयसर हांवें परिवर्तन जाल्ल्या वेळार मात्र सर्वेस्पराक मानता. दुसरी संगत. जर तर ज्या केवान सांगिल्लें सोम्या म्हाका बोक्षी म्हळ्यार तितल्यार मुग्धा तेंगे. झाकेव कितें म्हणटा हांवें कोणाक अन्याय केला ताका 4 वंट्यांनी हांव दिवंक तयार आसा. आतां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मुस्तुपटी आमी दुखयलां. उदाहरणाक सांगचें दुखयलां बरें कनकल्यार दुखोवचें मागीर येवन कुमसार जाल्यार या रडल्यार म्हजें आनी तुजें पश्चाताप सर्वेस्पराक मानता गे म्हणलें सवाल. उडास दर्या हर एका पातकाक शिक्षा म्हणली आसा. हर एका पातकाक आमी केल्ल्या रॉंगा वरवीं एक शिक्षा आसा. चिंत्या उदाहरण दिवचें. क्लासींत टिचर एक होमवर्क दिता. कितें दिता? होमवर्क दिता. आनी ते भुरगें तें होमवर्क करना आनी इस्कालाक वता. इस्कालान ताका गोजी पडटात. घरा येता बापाय कडेन सांगता डॅडी हांवें करूं ना, हांवें अशें जालें तशें जालें, हांव शिकोना. बापूय ताका बक्षिता. व्हडणे पुता हांवें तुका इतले फीस दिवन तुका इस्कालाक धाडटा जाल्यारय तुवें सूख केलें शिकोनाय तुका हांव बक्षिता म्हणटा. पूण तें भुरगें शिकना जाल्यार त्या भुरग्याक ज्ञान थंयसर मेळटा गी. बापायन बक्षीत त्या भुरग्याक. तरी पूण त्या भुरग्याक ताका ज्ञान ताका बरे मार्क्स ह्या बापाय कडेन दिवंक जातात गी. थंयसर त्या भुरग्यान सूख केल्या ताजो परिणाम जावन त्या भुरग्याक ताका ज्ञान मेळना, शिकपान मार्क्स उणे मेळटात, ह्या कश्ट भोगतात. तशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी आनेकल्याक विरोध पाता केल्ल्या वेळार अनेक आत्म्या विरोध हांवें आनी तुवें पाता केल्ल्या वेळार त्या आत्म्याक हांवें फारीहार जावन दिल्ल्या वेळार मात्र ताचें तें कितें आमी केलां ताका बोगसणाचें संपूर्ण कांय मेळटा. जर तर आनेकल्या विरोध हांव सूख करता आनी हांव केवळ ताजे कडेन बोगसणें म्हाका न्ही ताका पाटी दिना, लुटल्लें पाटी दिना, आनेकल्या दूख येता ताजे कडेन बोगसणें मागना, केवळ काळजांत हांव रडल्या कोडले थंयसर परिवर्तन जाता गी. दावीद बेशेबा ओट्टू ताणें अक्रम संबंध दवरलो. नाथन राय येवन म्हणटा तुवें अक्रम संबंध दवरले त्या खातीर तुका शिक्षा असली जाता म्हणटा. आनी दावीद राय काळजांत हांव पश्चातापान रडटा. तरी पूण ताका लाभाची आसली व्हडली शिक्षा कें कितें घडटा तो म्हणटा नाथन प्रवादी म्हणटा तुज्या जिविताकाल जायना. तरी पूण तुज्या पातकाक जें कितें तुवें अक्रम संबंध दवरून ती आतां गर्भेस जाल्या पळय तें भुरगें मात्र मरता. हांव कित्याक हे विचार हे आमी नियाळ करना आसा म्हळ्यार मुस्तुमुटी आमचें चिंताप जावन आसा
केवल हांवें मुस्तो कुडीची दंडोवणी केली कुमसार जालें तितल्यार म्हजें मुक्त जालें म्हणून. पूण देवाक मानवचें एक बलिदान जावन आसा या पश्चाताप जावन आसा. हांवें जें कितें आनी आत्म्याक दुख येयलां जर तर म्हाका कळ्ळें त्या आत्म्या लागीं वचून बोगसाणें मागचें आनी थंयसर एक संबंद आमी दवरचो. पयत पुस्तकांत आमी जाणाव थंयसर येसावाक ताजो भाव जाकोब ताच्यान अन्याय जाता. मलगाड्याचे हक्क काडून तो वेता जाय तितलें तो करता. फाटी येत आसतना जाकोब कितें म्हणटा येसाव कडेन येवन म्हणटा म्हजी चूक जाली म्हाका तूं बक्षी म्हणून. तो केवळ देवा कडेन मात्र बोगसाणें मागना बगार येसावा कडेन येता आनी म्हणटा म्हाका चूक जाली म्हजी बक्षी आनी म्हज्यो काणयो घे. आनी पळयत पुस्तकांत आमी वाचता ज्या दाळा त्या येसावान सांगता म्हाका तुजे काणयो नाका म्हळ्यार वो जाकोब म्हणटा ना तुवें घेजयच कित्याक म्हजें कुशेन तुजें काणयक. आनी थवळ ती घेता आसतना तो म्हणटा तुजें रूपणें म्हाका देवाच्या स्वरुपाये वरी तुज्या मुखामळ दिसता म्हणटा. पळयत पुस्तकांत आमी वाचता ह्या दाळा येसावाक त्या जाकोबान अन्याय केल्लो ताका भोगलें हांवें ताका दुखयलां म्हणून ताका भोगलें. आनी थवळ तो जाकोबा लागीं वेता आनी म्हणटा हांवें चूक केली त्या देखून म्हाका बक्षी आनी ताका काणयो व्हरता. जाकोब केवळ देवा लागीं वचून सांगना हांवें चूक केली म्हाका बक्षी त्या देखून हांव करता म्हणना. ते करून म्हजे आनी तुज्या चिंतपांत एक बदलावण गरज आसा एक रुपांतर जावचें गरज आसा. आनी तें जावन आसा हांवें आनी तुवें मनांत परिवर्तन जाल्यार मात्र पावना. हांवें आनी तुवें जर तर कोणायकी अन्याय अनीस जाला जाल्यार आमकां कळना जाल्यार आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागोवंक जाय. सर्वेस्परा ह्या करिश्माच्या काळार म्हाका तुजी घटाय दी म्हाका तुजी कृपा दी ह्या वरवीं हांव त्या मनशा लागीं वचून म्हाका उलोवंक म्हाका सकत दी म्हाका सकत दी. आतां देव कितें करता ह्या दाळा हांव खाळसांत हांव रडटां आनी बोगसाणें देवा लागीं मागता. देव म्हाका सकत दिता देव म्हाका बोळ दिता आनी त्या व्यक्ती लागीं उलोवन बोगसाणें मागचें आसलें एक सकत म्हाका दिता. आमी एका डॉक्टरा कडेन येता पिडा आसता आमी एका डॉक्टरा कडेन वता. डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या कुडले तो डॉक्टर त्या पिडेक वखद दिता आनी एकटीच्या पिडा गूण जाता. परत तितलें सूख करता तेन्ना कांय ना जो म्हणलें तो खाता ती पिडा परत्यान येता. परत्यान तो डॉक्टरा कडेन येता आनी डॉक्टर परत्यान वखद दाखयता परत्यान गूण जाता. पूण डॉक्टराडे वखद दिल्ल्या कुडले ताजे मुखार तर परत सूख करतना परत कांय नाका म्हणलें तर केल्ल्या वेळार ह्या कितें गडीत जाल्ल्या वेळार ताका परत ती पिडा येता. तशेंच हांवें आनी तुवें सर्वेस्परा लागीं वचून बोगसाणें मागता आसतना आमी आत्मीक तरान बरीं जाता. तरी जें कितें हांवें तुवें सूख केल्ली आसा ती पुसून काडूंक आसा. आनी त्या देखून ह्या जो जाक्यो म्हणटा जर तर हांवें कोणायकी अन्याय केला जाल्यार 4 वंट्यांनी हांव तें फारीक करता म्हणटा. आनी थवळ स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा आनी थवळ म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. खेदाळा तो फाटी दिता कोणाक अन्याय केला ताका फाटी दिता म्हणटा. तसलें बलिदान तसलें पश्चाताप सर्वेस्पराक भोव वर्त रितीर ताका तें मनवता मोगाच्यान. आमी उडास दवरूंक जाय. रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायान 2रें वाक्य म्हणटा तुमचें मना नवीं जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. तो जावन आसा खरें हांवें तुवें पश्चातापोवचें. सगळें आमचें नडतें सगळें आमचें चिंताप परिवर्तन जावचें सर्वेस्परा देवाक मनवता. आनी केदाळा तुवें परिवर्तन तुका जावंक जाता म्हळ्यार सर्वेस्पर देव भोव बगेवंत पवित्र आनी तो महिमे भरीत. हांव कितेंच न्ही म्हळ्यार भोगल्या वेळार म्हाका कळटा हांव कितेंच न्ही सर्वेस्परा लागीं बोगसाणें मागा जाय म्हणून. इसाया प्रवादीच्या 6व्या अध्यायान 5वें वाक्य म्हणटा
तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजें कटा म्हजो नाश जालो मू कित्याक हांव एका मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळभराच्या सर्वेस्पराक पळयला. तर खेदाळा त्या इसायाक भोगलें त्या सर्वेस्पराचें मुखामळ पळयलें जाल्यार हांव एक खांठाळे असो व्यक्ती, एक फातकी व्यक्ती आनी हाचे तोंड भायर येयले करीत ह्या सर्वेस्पराचें मुखामळ पळोवन वाचूंक साध्य ना. आनी थवळ सर्वेस्पर देव आमी जाणाव त्या 6व्या वाक्यांत सराफे मदलो एकलो येवन ताजें इंगळो एक हातान घेवन ताका परिशुद्ध करता. त्या देखून मोगाचें न्हू सर्वेस्पराक ह्या खरेस्माच्या काळा मुखांतर ताका पळयचें जाल्यार हांवें आनी तुवें परिशुद्ध जावची गरज आसा. पश्चाताप परिशुद्धाक पश्चातापावन सर्वेस्परात येवची गरज आसा. कित्या खातीर हांवें पश्चाताप पावूं जाय? पश्चाताप पावूं जाय सर्वेस्पर लागीं म्हजो संबंध तुटला म्हणल्या खातीर. हांव केदळा एका मनशाक अन्याय करता, तो अन्याय केवळ मनशाक न्ही बगार सर्वेस्परा विरोध तें पताक जाता. आनी त्या देखून किर्तन 51 4वें वाक्य म्हणटा त्या दाविदान ते व्यभिचाराच्या पताक आदारल्या वेळार एका स्त्री विरोध या ताच्या दादल्या विरोध. पूण दावीद रे कितें म्हणटा तो म्हणटा 4व्या वाक्यांत सर्वेस्परा तुजे विरोध तुज्या एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केलें. जें तुज्या दिश्टीन वायट तें हांवें केलें. कोणाचे विरोध केलें? सर्वेस्पराचे विरोध तें पाताक केलें, न्ही मनशा विरोध मात्र. कित्याक सर्वेस्परा विरोध? केदळा हांव आनी तूं आनी एका मनशांतय सूख आसा म्हूण चिंताव. आतां उदाहरणाक दावीद रायन चिंतलें त्या स्त्रिये लगीं गेल्ल्या वेळार म्हाका सूख मेळटा म्हळें आनी त्या स्त्रिये लगीं गेलो आनी ताणें सूख भोगलें. निजायकी सूख खंय आसलें? सूख देवाच्या संबंदा वरवीं आसलें. केदळा एक मनीस देवातय आसच्या संबंदा वरवीं सूख संतोष भोगनासतना अनेक वस्तूंतय अनेक मनशांतय अनेक पदवेतय संतोष भोगता थंयसर तो पताक आदारता. सर्वेस्परातय आनी सर्वेस्पराच्या नियमा प्रमाणे हांव आनी तो संतोष भोगता आसतना मात्र तो परिशुद्ध संतोष जावन आसा. जर तर हांव त्या सर्वेस्परातय संतोष भोगनासतना अनेकल्या व्यक्ती मुखांतर हांव संतोष भोगूंक पळयता, सर्वेस्पराच्या उतरा विरोध थंयसर तें पताक जाता. आनी कोणा विरोध पताक? सर्वेस्परा विरोध पताक जाता. आनी थवळ मनशाक शिक्षा लाभता. आनी त्या देखून 5व्या वाक्यांत तो म्हणटा किर्तनांत 51 पळय हांव गुन्यांवान जल्मालो पथकांत देखून तूं न्याय निर्णय करता येतना नितीवन फर्माण दिता येतना सुखी वेण. आनी थंयस त्या कुर्सार जिजो मरत आसतना ताच्या कुशीच्या स्वरान सांगलें, एकल्यान सांगलें तूं सकयल देव आनी आमकांय सकयल देवय. त्या अनेक स्वर म्हणटा थंयसर म्हणटा आमकां जाल्यार नीती प्रकार आमच्या करण्यांक फोव जाल्लें तें मेळ्ळां म्हूण अनेक स्वर म्हणटा. आनी म्हणटा सुमयान जिसू तूं सर्गार येता आसतना म्हजोय उडास कर. एक हांवें तुवें उडास दवरचय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कश्ट मेळटा आसतना हांवें आनी तुवें अनेकल्याक तशें न्ही अशें म्हूण सांगूंक जायना. हांवें आनी तुवें सर्वेस्पराक दुखयलां, सर्वेस्पराक दुखयलां. आनी सर्वेस्पराक दुखयलां म्हणलें बोगाप म्हजे थंय आनी तुजे थंय आयिल्ल्या वेळार आमच्या नर्त्यांत परिवर्तन जावंक जाय. आनी जर तर आमच्या नर्त्यांत परिवर्तन जायना थंयसर पश्चाताप ना. सावल जावन आसतना जायतीं ताणें पथकां केल्लीं, पूण केदळ ताका जिजू दिश्टीक पडटा तो पावल जावन परिवर्तन जाता. ताजे उपरांत आमी 9व्या अध्यायांत धर्मच्या कृत्यान आमी पळयता ताका जिजू दिश्टीक पडटा आनी थंयसर परिवर्तन जाल्या उपरांत आमी पळयता 20-23 वाक्यांत तो उरल्या सिसा संगाता वेता आनी थंयसर तांचे कडेन बसून बोरीं कामां बोरीं करता. ताजें नट थंयसर बदलता. त्या देखून मोगाचें न्हू
परिवर्तन देवा खुशी जावन सो जावन आसा हांवें आनी तुवें मुजे थंय आनी तुजे थंय फळां बरीं उब जाल्ल्या वेळार पश्चाताप जावन मुजे थंय आनी तुजे थंय फळां उब जाल्ल्या वेळार थंयसर तसलें एक पश्चाताप सर्वेस्परा देवाक मनवता आनी त्या देखून पश्चातापाचें काळीस मुजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक जाय म्हूण किर्तन 51:17 वाक्य सांगता तसलें काळीस सर्वेस्परा देवाक मनवता न्ही बलिदाना म्हणून आनी आमी पळयूंक सर देवाच्या कुशे प्रमाणे गोरिंदकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 7 अध्याय 10-12 वाक्य म्हणटा देवाच्या कुशे प्रमाणे सोंसलेलें दूख मनशा थंय पश्चाताप उपजायता आनी ताका थाराण दिवंक कारण जाता खंयचें कारण जाता देवाच्या कुशे प्रमाणे सोंसलेलें दूख मनशा थंय पश्चाताप उपजाता वठारे दूख बगले घोडले पश्चाताप थंयसर उपजाना मोगाचें तो सर्वेस्पराक मानवाना पयत पुस्तक म्हणटा देवाच्या कुशे प्रमाणे सोंसुल्ल्या दूख मनशा थंय पश्चाताप उपजाता आनी ताका थाराण दिवंक जाता आनी हातूंत कसले सुरसूर येनात संवसाराच्या रिते प्रमाणे सोंसलें दूख मरण हाडटा तर हांवां तुवें चिंता पाटोवंक जाय संवसारीक चिंतपा प्रमाणे हांवां तूं ह्या करेजमांत दूख बगोवन आमकां सामी दंडोवन आसा हांगी ह्या सर्वेस्पराच्या कुशे प्रमाणे थाका मानवचें तसलें बलिदान जावन हांवां तूं दूख भोगता जाल्यार तसलें पश्चाताप सर्वेस्पराक मानवतलें आनी त्या पश्चातापा वरवीं म्हजें आनी तुजी सोडवण जातली म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराक मुखामळाचें पळोवंक भाग म्हाका आनी तुका लाभता त्या देखून आयच्या दिसा आमी मागया मोगाचें न्हू सर्वेस्परा लागीं एक घडी बरो हांवां तूं मागया सोमिया जिसू तुका मानवचें तसलें पश्चाताप करूंक आमकां न्हू करपा दी सोमिया संवसारीक रितीचें पश्चाताप न्ही सोमिया संवसारीक रितीची दूख बगोवन न्ही सोमिया बगार तुका खुशी करचें तसलें पश्चाताप पावोवंक आमकां तूं करपा दी सोमिया ओ खरेंच मातसो काळ सोमिया ह्या काळा वेळार खरेपणी पश्चाताप पावोवंक आमकां तूं करपा दी सोमिया आमचें जिवीत तूं बांदून हाडणें सोमिया ह्या जिवितांत तूं ये सोमिया हे पुजे पश्चाताप आमी करचे सगळे पश्चाताप आत्मीक पश्चाताप आमच्या मनांत आमच्या बोगणांनी आमच्या चिंतनांनी करचें तें पश्चाताप तसलें तुका मानवचें तसलें पश्चाताप करूंक आमकां हर एकलें कितें करपा दी सोमिया अशें तुका पळोवचें अत्रेक आमचें थंय उपजोवन दी सोमिया आनी ह्या मुखांत्र सदांच आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी तुका पळोवन तुवें आमच्या जिवितांत येवन आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा तें सगळें निवारण आमचें जिवीत फळां बरयत समृद्धी बरयत भलायके बरयत आशिर्वादीत कृपेचें जिणी जिवंक ह्या करेजमांत आमकां तूं फावो कर जें कोणा बसत आमी मागोन आसा सोमिया हर एकलें की तूं आतां गूण कर सोमिया जो कोणी आमचे कडेन मागोवंक सांगला सोमिया तांचे बसत आमी मागोन आसा सोमिया तांकांय तूं आपोड सोमिया तांच्या जिवितांतले कश्ट तूं निवार सोमिया जो कोणें विविध रितींनी सोमिया जिजू आमकां दुखयलां तांकां आमी बक्षितांव सोमिया आनी जो कोणाक आमी दुखयलां सोमिया तांचे लागीं बोगसाणें मागोवंक आनी तांकां पर्याय दिवंक आनी परत तुज्या मोगान जिवचें तसलें भाग आमकां तूं फावो कर सोमिया आमकां जशें जाकेवाक तुवें जिवीत फावो केलें सोमिया तेच प्रमाणे बरें जिवीत आमकांय फावो कर आमकां आमचीं कुटुंबां आशिर्वादी जावं दीत आमचे समुदाय आशिर्वाद जावं दीत आनी हर एकली आशिर्वादी जावं दिवंक मागता आमेन.